नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी एका विशयाचेर भासाभास केल्ली ती म्हणजे आसगांव जे घर डेमोलिशन केल्ले त्या विशया संदर्भात आनी बाकीचे विशय घेतिल्ले. आयज आमी एक नवो विशय घेवन येता. आयच्या दिसाच्यो ज्यो घडामोडी मुखेल घडटात तेंचें विश्लेशण करपाचो आमी प्रयत्न करतात. आनी आयज आमी भासाभास करतले ते म्हणजे मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्ले ते काल राती गोंयान आयल्यात. त्या उपरांत आनी विशय आसा. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय खण मंत्री जे आसात तांची भेट घेतल्या. सो त्या संदर्भात सुद्दां उलयतले आनी आमचे बरोबर आसात गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक सर. सर सगळ्यांत पयलीं तुमकां येवकार. आमी जशे कालूय उलयल्ले एक दोन विशय घेवन ताचेर. आयज जो विशय आसा तसो आमी म्हटलें की मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्ले ते आतां गोंयान पावल्या, काल पावल्या राती ते. पूण व्हडलीशी जी एक उमळशीक लोकांक आशिल्ली कितें जातलें घडामोडी तशें आजून कांय घडना. पूण मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली गेल्ले कडेन नड्डांची भेट घेतली. त्या उपरांत ते केंद्रीय खण मंत्री तेंकांय मेळ्ळे. सो कशें पळयता तुमी ही दिल्ली भेट तांची? त्या उपरांत म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री दिल्ली गेले पूण तांणी स्वता आपल्या भेटीचो बावू करूना. म्हणजे ते तांणी स्वता हांव तांचे कडेन उलयल्लो आपूण बेजिकली गेलां JP नड्डा हांकां मेळपाक. BJP आतां कदंब पठाराचेर एक मुख्यालय बांदता. तातूंत सुसज्ज अशें मुख्यालय राजकीय पक्षाचें गोंयान पयलेच खेपे जाता. थंय रावपाची वेवस्था, प्रेस कॉन्फरन्स वेवस्था, एकूण बैठको, हेलिपॅड बी आसतलें अशें म्हणटा काय तें खबर ना तेंचें. सुसज्ज अशें एक महत्वाकांक्षी आपलें मुख्यालय बांदता पळय. गोंयान भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक 14 वर्सां सत्तेर, ताजे नंतर कितलेशे वर्सां काँग्रेस सत्तेर. काँग्रेस सदां भाड्याच्या घरान रावला आनी लिडर श्रीमंत जाले. पक्ष आस्तय उरलो आनी अजून ते सत्तेर ना, संघटनात्मक पातळीचेर ना. सो BJPचें तें एक कौतुक आसा की तांणी एक सुसज्ज अशी इमारत प्रकल्प बांदपाचे नदरेन तयारी सुरू केली. आनी ताजे खातीर मुख्यमंत्री, मागीर प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार थंय वतात, JP नड्डाक मेळटा. ही गजाल खरी. पूण मुख्यमंत्री गेले तेन्ना चर्चेचो विशय तो जालो. चर्चेचो विशय इतल्या खातीर जालो कारण ह्या दिसांनी वेगवेगळे प्रश्न चलतात. एक म्हत्वाचो आसगांव इशू तर सामको गाजता. आसगांव प्रकरणान भितर सरकारान जात तितले बेगीन जसपाल सिंगाचेर कारवाय करची, तांकां त्या पदा वयल्यान जात तितले बेगीन मुक्त करचे आनी ह्या प्रश्नाच्या लॉजिकल एंड मेरेन सरकारान आपलं पावचें. इतल्या खातीर कारण सरकाराची स्वताची प्रतिमा वायट जाल्या. प्रशासन सामकें कोलमडलां. पोलीस दलाचेर गंभीर आरोप जाल्यात. कारण एक घर पाडटात, तें जमीन कशे तरेन ताब्यान घेतल्या, थंय रावता त्या घरान बुलडोजर येता, बाउन्सर हाडटात आनी हाका एक राखण पोलीस दल दिता. हे प्रशासना खातीर म्हाका दिसता व्हडलें बरें न्ही, चिंतेचो विशय. असो मुख्यमंत्री जे पळय दिल्लीक गेले ते ह्या पोलीस प्रमुखाक जाता तितले बेगीन काड हें सांगपाक गेल्ले. दुसरें मायनींग हो एक म्हत्वाचो विशय. मायनींग केन्ना सुरू जाता म्हणजे ह्या सरकाराक सामकी उमाळशीक आसा. मायनींग कंपनी ऑलरेडी कांय खाण लिजांचे पावणी जाल्या. पूण मायनींग सुरू करना जाल्यार सरकारची मातशी लज वाऱ्यार पडटा. आनी ह्यो मायनींग कंपनी सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हणजे लजे परस मायनींग कंपन्यांचो प्रेशर हो खूब आसा. आनी एका अर्दान प्रेशर आनी दुसऱ्या अर्दान सरकार लोकांक गुटलावन सोदता काय कितें. जेन्ना पळय मायनींग लिलाव जाता, हे इतले लिजीस भायर घालतात आनी आतां फुडें लिजीस जावपा, तेन्ना सरकारची क्रेडिबिलिटी केन्ना उरता जेन्ना ते मायन डिपार्टमेंट सारकें करता, ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था करता. आनी ह्यो ज्यो कंपनी तांकां हे लिजीस मेळटले, तांकां तो ओवर काडून सोंपेपणान ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळपाक जाय न्ही. ताजे खातीर ही सगळी मांडणी. पूण दुर्दैवान सरकार आपल्याली जी पळय कितें वेवस्था आसा ती सुस्थिर पांयाचेर उबी करना. असो आमचो आतां इतले वर्सां, हांव आतां मायनिंगा संदर्भांत जवळ आतां गोंयची 20 वर्सां सातत्यान बरयता. हाजेर म्हजी 5-6 पुस्तकां आयल्या आनी तातूंत भितर एकच निश्कर्श आहा. सुप्रीम कोर्ट सांगता मायनिंगा संदर्भांत ज्यो ऑथॉरिटी आहात त्यो सांगतात, मायन्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगता, पूण सरकार ढिम्म हालना. म्हणजे सरकार अजुनूय मायनींग कंपनीच्या पोशांतल्यान उदक पिवपाची आपली प्रवृत्ती बदलपाक तयार ना. मायनींग कंपनी डोंट वरी, आमी तें करतात, आमी तें हाताळटात. आमी पयलीं मायनींग कंपनीन पोलीस, RTO, स्थानीक सरपंच हांकां तांकां हातान धरले, तांकां थोडी ट्रकाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ट्रान्सपोर्टेशनान आनी कशे तरी करून ते चलयताले. आनीक रस्त्यार अपघात जाताले, चिखोल जातालो. हांव तर अशें कितले वेळा बरयलां की ल्हान भुरगीं शाळेक वताली ती ह्या ट्रकाच्या पोंदा चिड्डून मरतालीं. त्या वेळार नेते धांवून वताले, परत ट्रान्सपोर्ट सुरू करताले. सो अजून पर्यंत सगळें मायनींग कंपन्यांक जाय तें जातालें, पूण आतां जायना. तूं जाणा न्ही, सरकाराक ह्यो मायनींग लिजांचे लीज ऑक्शन सुद्दां करपाक नाका आशिल्लें. पूण गोवा फावंडेशन ही एक गोंयच्या, म्हाका दिसता गोवा फावंडेशन ही फकत पर्यावरणाचें रक्षण करना, पूण गोंयचें रक्षण करपी
संस्था म्हणून इतले मुखार आयल्या. नॉर्मा आल्वारीस किंवा क्लॉड आल्वारीस हांणी पळय जें केल्लें काम आसा तें सामकें वैशिश्टपूर्ण आनी तांच्या प्रभावाक लागून अशे तरेचें मायनींग धुडगूस घालचो न्ही आनी ट्रान्सपोर्ट सुद्दां स्वयंपोशक तत्वाचेर सारको सुस्तीर बरे तरेन जावचो अशे तरेची मांडणी. आनी हो ट्रान्सपोर्ट हाजे बद्दल सांगपाक जाल्यार जवळ 10 वर्सां पयलीं केंद्रीय खाण मंत्रालयाची अधिसूचना आसा की तुमी गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट करूं शकनात, तुमी पर्यावरणाचो ऱ्हास करूंक शकनात. सो खूब गजाली आहात. तांकां पर्यायी मार्ग तयार करचे पडटले. कांय ते पयलीं बगल रस्तो करचो अशे तरेची मांडणी आशिल्ली. आनीक सरकार म्हणटालो आपणे पयशान. परत कांय लोकांनी आडमेळी हाडून सांगलें की बाबा सरकार कित्याक ह्यो प्रचंड पयसो, तांकां तर टॅक्स सुद्दां नाशिल्लो तेन्ना, प्रचंड पयसो कमायता, तांकां तांचे पयशान हे बगल रस्ते करूं. अजून बगल रस्ते जे पळय जावपाक ते जायनात आनी ताजे पयलीं तुमी लीज ऑक्शन करून तांकां दितात. पर्यावरण सांबाळपाची गरज आसा. 2 दिसां पयलीं हायकोर्टान जो पळय निर्णय जाला तो निर्णय सामको बऱ्या पद्दतीन जाला. कारण गोवा फावंडेशन आनी थंयची पळय जी खाजन कमिटी आसा मयेची ते कोर्टान गेल्ले आनी दोगूय जाणांक तांकां सामकी दिलासा दिवपी असो जजमेंट आयलो. तातूंत भितर सरळ म्हणलां सरकारान हो जो पळय रोड आहा ताजो आराखडो तयार करप, म्हणजे गांवच्या लोकां कडेन उलोवचें पडटलें. आमी हें सतत सांगतात आनी गांवच्या लोकां कडेन हें अचकीत जालां अशें न्ही. हे दिवचल तालुको किंवा मये मतदारसंघांतले तांणी लोकांनी पयलींच्यान सांगिल्लें आमकां विश्वासान घेतले शिवाय आमी मायनींग सुरू जावपाक दिवचे नात. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा की सरकारान तांकां विश्वासान घेवपाक जाय. सरकारान हो जो पळय रूट आसा त्या संदर्भान तांकां रूट, कारण लोकांनी पळयलां मोठे मोठे खंदक तयार जाले, थंय उदक भरलां. हें उदक लोकांक पिवपाक जाय तें सरकार दिना आनीक मायनींग कंपन्योय दिवपाक तयार ना. मागीर तांकां परत परत आंदोलन करचें पडटा. आंदोलन केलें तांकां धरतात, तांकां काडून भितर उडयतात. हाजे पयलीं अशें खुबदां जालां. तांच्या दारांतल्यान अक्षरशः ट्रक वतात, घरां कोसळून पडल्यात, शाळा इमारतीक बेरो गेल्ले हांवें स्वता वचून ते पळयल्यात. सो हें सगळें जर जाग्यार घालतलें न्ही जाल्यार एक स्वयंपोशक सिस्टम जाय. कशे तरेन उत्खनन करतले, कशे तरेन ट्रान्सपोर्ट करतले, लोकांक कशें सांबाळून घेतले. हे जे पळय आज जो पळय निर्णय जाला तातूंत तेंय म्हणलां की गांवच्या लोकां खातीर प्लेग्रावंड तयार करून दियात, शाळां खातीर वेवस्था तयार करात. हें मायनींग कंपन्यांनी करचें म्हणून जो पळय कोर्टाचो आदेश आसा. सो हें बरें न्ही. नाजाल्यार कितें जातालें जाणा, मायनींग कंपन्यो थोड्या राजकारण्या खात्या कडेन धरताल्यो आनी आपलो CSR फंड थोड्याच राजकारणाक दिताल्यो. सो थोडेच राजकारणी थंय गब्बर जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात आनी तांचे एक लागेबंद दिताले जाल्यार कांय राजकारणी, मायनींग कंपन्यो आनी एकूण ही वेवस्था. खाण कंपनी तर सामक्यो अक्षरशः सुप्रीम कोर्टान सतत सांगलां गोंयची खाण जी पळय खातें आसा त्या खाण खात्याक सुस्तीर म्हणजे एक्सपर्ट तातूंत आसपाक जाय. तांचे कडेन स्वताची यंत्रणा आसपाक जाय. मायनींग कंपन्यो वेवस्थीत उत्खनन करतात, तो वेवस्थीत ट्रान्सपोर्ट करतात आनी वेवस्थीत तो योग्य तरेन दरान तो एक्सपोर्ट जाता काय कितें. कारण शाह कमिशनान हें सोदून काडलां की कांय मायनींग कंपन्यांनी कितें केलो, म्हाल काडलो आनी गोंयच्या बंदरांतल्यान धाडलो ना, विशाखापट्टणमच्या बंदरांतल्यान धाडलो आनी थंय कमी हें दाखयलो प्रायस. सो आपल्याक चड फायदो मेळोवपाचो प्रयत्न केलो, कर चुकोवपाचो प्रयत्न केलो. हें आतां तरी जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. आनी सामकें म्हणजे खाण खात्या बद्दल सांगतना म्हाका एक तुका सामकें सांगचें दिसता की हाजे पयलीं लोकपाल गोंयचो पळय आहा ताणें जो पळय अहवाल दिला ताणें त्या अहवालान सामकें दिलां ही घटना लक्ष्मीकांत पार्सेकार जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना घडल्या. ज्या घाईन ह्यो सगळ्यो लिजीस दिवपाचो प्रयत्न जालो तो सामको धक्कादायक आशिल्लो. आनी त्यो इतल्यो फास्ट दिल्यो. तो म्हणटा सरकारी ऑफिसांत इतले फास्ट पद्दतीन काम करतात हे हाजेर आपलो विश्वासच जायना. ताणें शब्द वापरला चित्तो पळय धांवता त्या वेगान फायली क्लियर केल्यो आनी ताजे फुडलें म्हणल्यार ह्यो सरकारी ऑफिसान बसून इतलें फास्ट काम जावंकूच शकना. खंयच्या तरी मायनींग कंपन्याच्या ऑफिसान बसून ह्यो फायली क्लियर केल्या म्हणून. सो इतलो भीशण, इतलो धक्कादायक अहवाल जेन्ना एक उच्च न्यायालयाचो एक माजी न्यायमुर्ती दिता तेन्ना सरकाराचे दोळे उगडपाक जाय. ताणें कांय अधिकाऱ्यांचे ताशेरे उडल्यात, त्या अधिकाऱ्याक सरकारान परत कामार घेतला. आतां तरी सरकारान म्हाका दिसता मातशें शाणें जावचें. हायकोर्टा संदर्भांतले निर्णय, सुप्रीम कोर्टान ह्या संदर्भात जें कितें सांगलां ते निर्णय तत्वां ह्या संदर्भात एक मार्गदर्शक तत्वां जावपाक जाय. कारण निमाणें आमी पळयलां शॉर्टकट खाण कंपन्यांक जाय, सरकाराकय जाय, पूण शॉर्टकट जायना न्ही. कोण तरी कोर्टान वता तुमकां आडयतात वतात. सो हाजे फुडें सरकाराचेर, खाण कंपन्याचेर आनी खाण वेव्हाराचेर पूर्णतः लोकांची नजर आसतली हें सरकारान आतां जाणून घेवपाक जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता
ही वेवस्था बरे तरेन तयार जावपाची गरज आसा. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जर खाण खात्याक जर मेळिल्ले असले केंद्रीय खाण मंत्र्याक तर ही चर्चा जाली जाल्यार आमकां खरेंच बरें दिसतलें. एक विधायक पावल आतां पडपाची गरज आसा आणि सगळे नॉर्म्स पाळून एक सस्टेनेबल मायनिंग म्हणटा ते जर सुरू जाले जाल्यार ते सगळ्यांकूच बरें जातले. गोंयकार जे डिपेंडंट आहा किंवा इकॉनॉमी खातीर. सो सर आयज आमी जर कालच्या दिल्ली भेटीचो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता होच आमी सारांश असो काडपाक शकता. आनी एक म्हत्वाचो विशय जो राहिलो जो चुकून उरला की मुख्यमंत्री दोन कडेन हालींच गेले दोग जाणांच्या वाडदिवसाक. एक मायकल लोबो आनी पयर शिरोडकर आमचो वास्कोचो आमदार हय आमचो संकल्प आमोणकार आनी दोगी जाणां खंय ताणें अशें सांगलां अशें पेपरांनी छापून आयलां. ना अशें स्टेटमेंट केला संकल्पाच्या बर्थडेक तरी सीएमान स्टेटमेंट केला की संकल्पाक गुड न्यूज जी आहा ती मेळटली आनी तेजे जे कितें कामां बी करपाची मनान आहा ती जातली अशें म्हणून हें केला तेणी स्टेटमेंट केलं जाल्यार दिल्लीक तो त्या खातीर गेल्लो काय कितें अशी एक चर्चा आशिल्ली की आतां केन्ना तरी मंत्रिमंडळान बदल जावचो पडटलो करचो पडटलो. कारण 2-3 गजाली आहात इतले ते जे पळय कितें मंत्री आहात फाटल्या 3 वर्सांत तांचे परफॉर्मन्स ते करपाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांकां केंद्रीय पक्षश्रेश्ठीन तांकां सांगलाच आसतलें. कारण 2 वर्सांन आतां असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आहा आनी पयली भशेन परिस्थिती ना. केंद्रांनी भितर आतां सरकार मातशें कितें सरकार राजकारण बदलता गोंयांनी राजकारण बदलता. लोकांचे उत्फरके लोकांचो राग संताप असंतोष आतां वेगवेगळ्या कारणाक लागून व्यक्त जाता. आजगांव प्रकरण तर सामकें ताजें आसा. ह्या संदर्भांत मंत्रिमंडळान बदल करप लोकांचे प्रश्न समजून घेवपाक आनी तांकां जावपाक शकता अशे मंत्री अशे मंत्री जे अकार्यक्षम आहात तांकां पेल्यान काडप अशे तरेचे एक आतां वातावरणान एक अशे तरेचे निर्णय सरकारान घेवचे पडटले. पण म्हाका दिसता ते इतले बेगीन जावचे ना. विधानसभा अधिवेशना नंतर सरकाराची एक मानसिकता आसतली ती बदल. खूब जाण आतां तांचे जीव टांगणीक लागले आसा. एक आसतलो गोविंद गावडे मागीर अशें अशें कांय मनान आतां दुगदूग सुरू जाल्या कळ्ळें तुका. आनी पेपरान वचून ते आपणें बाबा कितें केलें आपल्याला हाजे बद्दल एक बरी नमळायेन लोकां मदीं वचात तांकां सांगात आपली चूक जाल्यार मान्य करात बरे तरेन वेव्हार करत शब्द अशें ना एग्रेसीव अजूनय उचीत आपण कांयच चूक करूना आपण कांयच चूक करूना. लोक आपल्याक टार्गेट कितें लोकांक कित्याक स्वप्न पडटलें की अशे मंत्र्याक किंवा अशे लिडरांक कित्याक टार्गेट करतले होच प्रश्न. कितें टार्गेट करून लोकांक कितें फायदो मेळटा सारकें. सो ह्या मुद्द्यांचेर किंवा ह्या हेचे आफ्टर असेंब्ली सेशन म्हणटा तुमी कितें घडामोडी घडामोडी अपेक्षा काल दिल्ली गेला तितून तोय थोडो एक आसूं शकता. पूण ताणें केला जाल्यार खबर ना. कारण अमित शाहक मुख्यमंत्री मेळ्ळे काय कितें ह्या संदर्भात अजुनूय आमकां कसलेच माहिती ना ते मेळ्ळे काय कितें. कारण अमित शाह सद्या लोकसभेन भितर खूब सेशन चालू आसो आनी थंय ताणतणाव हें खूब वाडला. सो म्हत्वाचे लिडर पूर्णतः संसदेच्या संदर्भात केंद्रीत करतात. सो तांकां गोंया सारख्या ल्हान राज्या बद्दल चिंतपाक इल्लोय वेळ ना. तर ही आयची जी भासाभास आशिल्ली ती 2 मुद्द्यांचेर. एक म्हणजे मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय मायन्स मिनिस्टर जे आहा तांची भेट घेतल्या ती कित्या खातीर आसतली किंवा ताजे फाटले कितें उद्देश आसपाक शकता. आनी दुसरी गजाल जो फाटले कितलेशे दीस विशय चालू आहा ते म्हणजे कॅबिनेट रिशफल. सो ह्या अनुशंगान असेंब्ली सेशन जे आसा आतां 15 जुलयच्यान सुरू जाता. 15 जुलयच्यान असेंब्ली सेशन फूल फ्लेज एक व्हडलें असेंब्ली सेशन जातलें. ताचे उपरांतूच कॅबिनेट रिशफल जर जाता आसत जाल्यार तें जावपाची शक्यता आसा अशें सगळेच जाण उलयता. राजकीय विश्लेशकूय उलयता आनी त्या दिशेनूच हें सगळें आतां वातावरण जें आहा तें सुरू आसा. तर अशेच तरेचे अशे वेगवेगळे विशय डेली तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. तेच्या फाटलो सारांश की तेच्या फाटली इनसायड स्टोरीज कितें आहा त्यो तुमचे पर्यंत आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.